नमस्कार. हांव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय, विश्व कोंकणी केंद्राचो गौरव सचिव म्हळ्यार सेक्रेटरी. आज आमगे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे ह्या श्रृंखले भितर एकलो विशेष आमकां सोय आयला. हे कार्यक्रम आमगेलो हांव गांवांक आयलो ह्या श्रृंखले भितर हे प्रसार करच्यांतू आज तुमगेल मुखारी हांव प्रस्तूत करचेक इच्छी पावता अमेरिकेसून आयिल्लो डॉक्टर कृष्ण शेणाय. डॉक्टर शेणाय, तुमकां नमस्कार. 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 आनी तुमकां हांगा येवकार म्हळ्यार आमी वेलकम हाका येवकार म्हळ्यार शब्द कोंकणीर वापरतात. आनी हे कार्यावळीचे उद्देश कशे आसा म्हळ्यार आमगेले देशा देखून जांग शिक्षण घेवन भायर वचून राबिल्ले खूब लोक आसात देशा देखून भायर. तांगे लागीं जांग प्रशिक्षण आसता वेगवेगळे रंगां भितर वेगवेगळे फिल्डां भितर आनी तांणी थंय चांग उद्योग करून चांग बरेंच जीवन चलोवन आयिल्लें आसता. तर तांगेले मना भितर तांगेले काळजां भितर म्हणटात, काळजां म्हळ्यार हार्टां भितर आपणाल गांव, आपणाल देश, आपणाल ज्ञान, आपणाल भास, आपणाल संस्कृती हाजे बगे एक मोग आसता. तो सुप्त जावन आसता म्हळ्यार निप्पोन आसता. तांगेले नित्य कामां भितर तो भायर हाडच्याक जायना. त्या खातीर केन्ना तांणी हांगा देशाक येताची, गांवांक येताची, त्या वेळार आमी हो कार्यावळी दवरून घेवची एक रुळी करून घेतल्या. ताका आमी हांव गांवां आयलो अशें म्हूण म्हणटात. आतां इतलीं वर्सां अमेरिकेन भितर राबून आशिल्ले तुका तातूंत तूं गांवां येवन आसचें पुरो. जाल्यार आज हे हांव गांवां आयलो म्हळ्यार कार्यावळीन तूं वांट घेवच्याक कशें दिसता? हाऊ डू यू फील फॉर टेकिंग पार्ट इन दीस प्रोग्राम? Thank you for inviting me for this program. मेगेले कोंकणी चिकेची स्लो करचे आज म्हळ्यार हांव अमेरिका गेलोलो 1979. आतां 45 years जाले आनी घरले आमी चड थंय कोंकणी उलयता. हांव प्रति वर्स गांवां येता. आमगेलें गांव कडपाडी हांगा दाखोवन कडपाडी उडपा लागीं कडपाडी. आनी आमगेलें अर्द कुटुंब मत हांगा आसा बंबई आसा. बंबई म्हळ्यार मस्त बंबई इकडे वसई. मेगेलें मामालें गांव वसई ती मुल्कीची आतां तांणी वसई वचून सेटल जालें. आनी मेगेलें दोन जण अण्णा, दोग जण आक्का तांणी पुरा बंबई सेटल जालें. मुंबईंत आसा तांगेलें चेडूं हें तें म्हणटाना म्हळ्यार अर्द फॅमिली म्हणटात बंबई. म्हळ्यार आमी इतिहासांत पळयल्यार, चरित्रेंत पळयल्यार आमगे लोक हे पश्चिम देगेक म्हळ्यार वेस्ट कोस्टाक येवन गोंयांत देखून येयले. वेस्ट कोस्टान राबून 100 कडल्यान वर्स थंय आशिल्लींची. मागीर आयच्या काळांत तूं वेगळे वेगळे परिस्थिती निमित्त हगूर वापस थंय देखून भायर वता आसाची. आनी वेगळे वेगळे देश, थोडे जाण हांगा आसताची. आतां सांग तूं मुंबय आसाची म्हूण, थोडे जाण विदेशां आसाची. तशें तूं विदेशा वचून पळयलो. हांव 1979 गेलोलो. हांव प्रति वर्सा येता गांवां येता. म्हळ्यार गांवां येता म्हळ्यार कडपाडी येता, उडपा येता, मंगळुराक येता आनी चड बंबई वता. थंय म्हगेलें कुटुंबाची पुरा आसा. आनी पुरा हांव पुरा लॅक्चर पुरा दिता. पुरा IIT हांव IIT गेलोलो स्कुलाक. तशें जावन IIT वता, लॅक्चर दिता. प्राथमीक शिक्षण तुगेलें खंय जालें? म्हगेलें स्कूल क्लास 1 दाखून 10 पुटून हांगा कडपाडी जालें. पांगाल नायक श्री SVS स्कूल्स म्हणून. SVS स्कूल्साक म्हाका दिसता 100 वर्सां इतिहास आसा. हांव त्या शाळेक आयलो, 2-3 फावट आयलो हांव त्या शाळेक. तांगे म्हळ्यार पांगाल नायकान तांगेले कुटुंबाच्यान केल्लें. आनी थंय दाखून जे तरी SSLC जे तरी हांव उडपा MGM कॉलेजा. MGM कॉलेजाचो PUC केलेलें. PUC केलेलें. PC आमगेलें 1972-74. त्यातून PCMB आशिल्लें. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स आनी बायोलॉजी. म्हाका गोत नाशिल्लें हांव डॉक्टर जावचें की इंजिनियर जावचें की म्हणून. तशें जावन घेतलें तें म्हळ्यार PCMB घेतलें तूं दोनी कडेन जाल्यार म्हगेलें दूद नाशिल्लें डॉक्टर घेवचें. म्हाका
डॉक्टर इंजिनियरींग हक्क ती चड मोग आशिल्लो अट्रॅक्शन चड आशिल्लें मोग आशिल्लें आनी म्हाका लकीली आय गॉट एडमिशन टू IIT Madras, which is very difficult. वय वय एक व्हड संस्था IIT Madras आनी तांतूं इलेक्ट्रॉनिक्स मेळ्ळें आनी म्हगेलें कसाल म्हळ्यार हांव स्कुला वतना म्हाका एक तेन्ना पुरा कंप्युटर नाशिल्लें ना वय तशें कंप्युटर न्ही पुरा हांव आयकलां पुरा येतालें आनी म्हणून पुरा तेन्नाच्या मनांत ताजी एक इच्छा आशिल्ली वय वय ते डिझायर आय हॅड ए पॅशन म्हणटा पळय वय म्हाका दिसता तुका रक्तांत तें गूण आशिल्लें वय वय डेव्हलपमेंटल वय वय पॅशन आशिल्लें पॅशन बिकेम what I call obsession जालें कितें वय obsession passion became obsession and it constantly प्रोफेशन जालें वय drive सो कसल की एक शक्ती आसता भितर आमकां तें मुखार व्हरची तसो वय 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 तसो तें मागीर प्रोफेशनान जालें वय तें प्रोफेशन जालें तें IIT वच्चें न्हू थंय लागून 1979 हांव प्रयोजनाल उठून आमी एक अमेरिका गेलीं त्या काळांत आमगेलें इंडिया तितलें डेव्हलप नाशिल्लें आतां जाल्यार मस्त डेव्हलप जालां म्हळ्यार तांत्रीक विद्येंत भितर आनी केची पावना आशिल्ली तेन्ना अमेरिका तेन्ना मस्त मुखार गेलें तेन्नाची अमेरिकांत पुरो स्पेस हें पुरो दाता आशिल्लें वय 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 आतां थंय वतरी खंयच्या विशयान तूं चड प्रशिक्षण म्हळ्यार स्पेशलायज केलें म्हळ्यार हांव म्हळ्यार म्हगेलें इच्छा कंप्युटर सेमीकंडक्टर म्हूण आसा सेमीकंडक्टर चिप टेक्नॉलॉजी त्याच खातीर हांव म्हगेलें डॉक्टरेट केलेलें स्टॅनफर्ड युनिवर्सिटीन तूं डॉक्टरेट PhD केलें PhD थंय लागून सिलिकॉन व्हॅली जालें तें वय वय तशें जावन थंय गेलें न्हू PhD केलें थंय सिलिकॉन व्हॅली दाखून कडेन पुरा मस्त जाग्यार हांव काम केलें जनरल इलेक्ट्रिका काम केलें जी वय हांव इंटेल तांगेलें इंटेलांत केलां मायक्रो प्रोसेसर तें पुरा पेंटियम हें पुरो आधुनीक जगत्यान तूं आयलें नव तंत्रज्ञान वय त्या काळांत तूं इंटरनेट नाशिल्लें सेलफोन नाशिल्लें बट पेंटियम आयलें पळय ताजे मुखांतर पुरा इंटरनेट स्टार्ट जालें आनी कडेन सेलफोन स्टार्ट जालो आतां पुरा कंप्लीट चेंज जालां म्हळ्यार एक सांगची कसल म्हणून म्हळ्यार आधुनिकताय म्हणलें आसा पळय मॉडर्नायझेशन हे मॉडर्नायझेशन जातना तें मॉडर्नायझेशन प्रोसेसान तूं आशिल्लो वय 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 तातूंत काम केलें वय वय आतां हेची कंपनीचें काम करत आस की न्ही तें कशें जालें म्हळ्यार हांव सादारण एक 1986 म्हगेलें PhD जाल्लें PhD जावचे पयलीं फुडें मास्टर जे तरी PhD हांव 3 वर्सां काम केलें तें खंय केलें तें मेरीलँड कॉमसॅट लॅब मेरीलँड सॅटलायट टेक्नॉलॉजी तें रिसर्च केलें तें इंडियाक सॅटलायट आमी प्रोवायड करता बिल्ड करता आशिल्लें त्या काळांत म्हळ्यार तुमी थंय तें बांदून घेवन दिवन हांगा पेटोवचें ना एक ऑर्गनायझेशन आशिल्लें कसो म्हणटा ताका इंटेल सॅट म्हणून इंटरनॅशनल सॅटलायट ऑर्गनायझेशन that used to build satellites from all countries, various countries. And we were doing all the research for that, and we even built satellites for India in those days. It was satellites orbit angalche त्या देशांना करचे वय वय तें बांदून दिवचे मात बांदले आतां जाल्यार पुरो जण हांगा इंडिया करतात सेल्फ रिलायंट आसता वय वय तें हांव 3 वर्स काम केलें तांतूं रिसर्च कॉमसॅट म्हणून तें लॅबोरेटरी रिसर्च केलें काम करून कडेन हांव स्टॅनफर्डा गेलोलो PhD करूं म्हळ्यार थंय देखून हांव चिप टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करचें तांतूं काम केलें वय तांतूं इंटेल जनरल इलेक्ट्रीक फर्स्ट कडेन इंटेल हांव तेंच्या तरी हांव लेखलें हांव स्कूल युनिवर्सिटी येवन टिचींग करता प्रोफेसर जाता शिकोवच्यान तूं एक थोडें एक खूश आसता वय वय तें केलें की कडेन वय हांव 1993 युनिवर्सिटी आयलो युनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मॅडिसन थंय प्रोफेसर जाल्लो एक प्रश्न कसो म्हणून मी गेलो आतां जेन्ना तुमी पुराय थंय अमेरिका वचून हे सेमीकंडक्टराचें काम करतना पुरो तेन्ना तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशांत प्रोजेक्ट म्हाका आशिल्लें आमगेल्या देशांत तुवें म्हाका आशिल्लें न्ही वेल पुरा सगळ्या जगांत तांतूं म्हाका आशिल्लें आमीची वचून पुरा हांव गेल्ला वचून चायना तायवान सावथ कोरिया जपान आमी पुरा वचून पुरा तांकां हेल्प करून तांगें डेव्हलप केलां आतां तांणी पुरा मुखार जालें जालें जाल्यार इंडियान तूं हांव येता आशिल्लो
1979 ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿ वर्ष ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು इंडिया ಅಂತೂ वचन पूरा एनकरेज करता पूरा हंग वचन बळे इंडिया ಅಂತೂ ಏನಿದೆ ಮುಖಾರಿ ಅತ್ತ इंडिया भारी करता काही पूरा very anxious to do it. म्हळ्यार there was a period in the history of India correct केन्ना हे वाडच्याक तितले चांग वातावरण आशिल्लें अशें म्हणटा मागीर त्या चडेची तांचे भितर सुदारण जालां इम्प्रुवमेंट जालां आज चड मुखार वता आसाची ते मात्र न्ही आनी ग्लोबल सिच्युएशन कशें जालां म्हळ्यार चिप टेक्नॉलॉजी इज अ व्हेरी क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी and it has become so complicated. People were relying mostly on US, Japan, South Korea. Then because of the emergence of China, China is beginning to dominate that area. So US is trying to get back because US had given everything out. Now it's trying to get back, while because China is now become superpower and sometimes dominating and is coercive in South Asia Pacific. So every country is becoming now very aware of this. So India is waking up and saying, oh, we can't rely anymore on China. Slowly tak ek mai geophysical and political angle start jata. It is because mostly because of the geopolitics that India is getting into semiconductors, chip technology right now. There are people who may be trying to know to dabatun dorchak try करते. Yeah, that will. Anyway, बाक कुछ दिशील कसल म्हणारे आमगेल्या कोंकणी समाजात तुमी लोक आसात पुरा खूब जाणां अशी हांगा युएसाक 1917 सात हांव 1973 तुमी MBBS जाला म्हाका खूब लोक आमगेले आनी मित्रांन पुरा इश्टान पुरा आपयलो अमेरिकान राब मागेल कसल की एक इच्छा आशिल्ली त्या प्रमाण हांव हांगा राबलो त्या वेगळी खबर जाल्यार खूब लोकांक तुमी थंय वचून ते विद्य घेवन ते विद्य घेवचे एक रक्ता गुण आमगे लोकांक भितर आसा आमगे लोक पुरा भारी स्मार्ट इंडियाचे लोक पळय पुरा भारी स्मार्ट प्रॉब्लम कसं म्हणल्यार आमकां हांगा फेसिलिटी पुरा ना आशिल्ली हांव गेल्यार कितें म्हणल्यार आमकां म्हाका higher education in chip technology. There is no way I could get it in India because we don't have facilities. Ang सवलत ना आशिल्ली that is changing. So I had to go to US. I had to go to Stanford because that's the holy grail of semiconductor chip technology. आज हे सवलत पुरांग नातना तुम्ही ऑलरेडी 40-45 वर्ष ते राबून जाले काम पुरो कोरून जाले आज प्राय हा तुम्ही रिटायरमेंट हाका येवन पावता आसात चड काम केलेलें खंयच्या जाग्यार अमेरिकान हांव चड काम केलेलें शिकागोंत म्हळ्यार हांव प्रोफेसर जावन 3 वर्सां प्रोफेसर जावन युनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मॅडिसन आशिल्लो आनी 25 years हांव प्रोफेसर जावन युनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय थंय प्रोफेसर आनी दोनी अदर इंस्टिट्यूशन्स नाव आय एम रिटायर्ड फ्रॉम I have my own consulting. I do it here and there, but it's not really full time. मला 100% गरकड बशी नाही काय पण एक कसले करचे ब्रेन एक्टिव्ह आसा ताकाने काही थोडे गरले दाखवून करचे कोरेत गरले ऑफिस ते खंयचे अमेरिकाचे खंयचे भागांत आसा तसला हांव राबचे आमी नेपल्स म्हणून फ्लोरिडा city is called Naples, Florida. It's beautiful city. It's for lot of retirement people. That name sounds Italy. It is. Yeah, it is the same. It is actually same system. I mean, they wanted to make it like तशी कोरका म्हणटा गेले की इच्छा आसा एनीवे तुमी आतां इथे राबून तुमकां संवसारान थंय वाडलो केन्नाय तुमकां थंय राबिल्लो तवळी गांवांत केन्नाय उडगास येता आशिल्लो गांवांचे प्रति वर्षा येता गांवांत आनी येवन कटपाडी येवन स्कुला वता उडपा मागीर आक्कानी राबता आशिल्लो उडपा वता MGM कॉलेजा वता आशिल्लो कडेरी हांव IIT हांव वता आशिल्लो आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आनी गव्हर्मेंट नीती आयोग अशी तशी म्हणून पुरा कंपनी खंय वता भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अशें तशें पुरा केलें हांव 2016 to 2018 2 वर्सां हांव येवन निट्टे कॉलेज इंजिनियरींग थंय हांव शिकलां आनी आतां कसां करचें म्हळ्यार हांवें थोडें आमी
आमगेले Social वय सान आसतना आमगेले पुरा आमी मुळावी हें आशिल्लें संस्कृताय आशिल्ली रूट्स करता पळय ते हांव आय हॅव नॉट फॉरगॉटन माय रूट्स. वय वय तें बरें. वय तेच खातीर हांव येवन आतां पुरा दुर्बल चेडवां पुरा वय वय पुरा तांकां तिका शिक्षणाक सहाय करचें. आतां तूं रुट्स म्हणटना म्हाका मनां दिसलें की म्हळ्यार आमी हो संस्थो विश्व कोंकणी केंद्र हो उबो राबयल म्हळ्यार वी एस्टॅब्लिश्ड दीस. आतां तेंच कारणां खातीर आसता. तें कशें म्हळ्यार आतां मस्त जाणां तुमगेलो आसतले प्रयत्नाची आनी हांगाच्या विद्यार्थ्यांक लोकांक आर्थीक जावन मागशे आशिल्ल्यांक आनी सोशियली मागशे आशिल्ल्यांक सामाजीक जावन तांकां सहाय करचें परत तुमी काम करत आसता आमी पळयता आसताच. तांकां वी आर प्राऊड ऑफ सच पीपल दॅट दे आर डुईंग इट. तांकां आमकां कसं दिसलें म्हळ्यार आमकां एक अस्तित्व अस्मिताय म्हणटात कोंकणी भाशेन. अस्मिताय म्हळ्यार एक आयडेंटिटी. आमकां सुचें आयडेंटिटी कसं म्हळ्यार कोंकणी जनरू म्हूण हांगा म्हणचें कोंकणी लोक आमी म्हळ्यार आमगेल्या भाशे निमित्त ती आमकां अस्मिताय आयली. जाल्यार आमी भाशेक कसं केलां अशें म्हणून प्रश्न आमी तरी म्हाका पळयले रे आमकां हांगा राबिल्यांक आमी केलें पावनी म्हूण दिसता तशी. भाशे खातीर आमी कसं केलां त्या खातीर आमी विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून एक उबो राबयलो. आज एक 20 वर्सां जालीं इतलो व्हडें. आतां भाशे खातीर कसं कोरकां ताजी वाड जावका म्हणून एक विचार आतां अमेरिकेंत दो कॅनडांत दो एक विंगड विदेशांत आशिल्ले आमगे लोकांक मनान येता की दिसता तशीन की खंय वय आमगेलें म्हळ्यार आमी थंय चड आमी गरले पुरो कोंकणी उरले ना. ती म्हळ्यार म्हगेलें फस्ट बायल कोंकणी आशिल्ली तशें म्हगेलें सेकंड बायल कोंकणी तशें जावन चड कोंकणी उरले ना गरले हांगा गांवां येता कोंकणी उरले तशें कुटुंब सामाजीक वातावरणा निमित्त तुमकां तें त्रास जाता तशें. जाल्यार तशें जावन म्हगेलें कोंकणी इतलें फ्लुएंट ना आतां जाल्यार हांव ती भितर आसा आवय न्हय वय आय एम व्हेरी प्राऊड टू बी ए कोंकणी. वय संतोश व्हेरी प्राऊड टू बी कोंकणी. आमी तशी जाल्या निमित्त आमकां जाल्यार तशीच हांगा सुद्दां तशी भास हांगा कन्नड आसा तुळू आसा. आज इंटरनॅशनल भास म्हळ्यार इंग्लीश आसा. हिंदुस्थानांत तूं चड 60% म्हणजे ऑलमोस्ट 60% लोकल आवय भास हिंदी आसा. आनी आमी वेगळे वेगळे राज्य आसा. हें अमेरिकाक हें प्रॉब्लम ना. अमेरिका आतां सेम प्रॉब्लम स्टार्ट जावचे शूर जालें म्हळ्यार आमकां स्पॅनिश स्पीकिंग लॉट ऑफ इमिग्रंट्स देन देर आर फ्रॉम अक्रॉस मेक्सिको व्हड प्रॉब्लम आसता. सो नाव इन स्कूल्स दे आर asking to teach Spanish. So it's slowly becoming a problem, even in America. So almost a global problem. इंगड युरोप मस्त देशाक गेला पळयला आतां कॅनडा गेल्यार एक कडेन इंग्लीश आसा एक कडेन फ्रेंच हें सुर्य दाखून आसा. जाल्यार आमगेले हांगा हें कसलें आसा म्हळ्यार आतां आमगेले देशाक 140 कोटी 140 crore पॉप्युलेशना पैकी आमी कोंकणी उलयता भास उलयता लोकल संख्या 30 लाख. 30 lakhs. इट इज लेस देन 0.01%. करेक्ट. जाल्यार तूं तो सांगलें पळय बुदोंत लोक आमी आशिल्ले त्या निमित्त आमी वेगळे रंगा भितर करताच पळय शिक्षणांत तूं हेल्थ कॅरांत तूं बँकिंगांत तें पळय येवन आशिल्लें. डॉक्टर TM पळय ना कशें हें शिकयतना मेडिकल कॉलेज बँकिंगांत पळय कितें जालें रे आमकां एक तो पाठ दिता आशिल्लो आमगेलो भास विसरूं नज रे भास बरोच शिकूं तुमी उलयता वय तुमी वाचरे बसून उलोवचें तमाशे सांगता. इट इज ट्रू. करेक्ट. आमी तेद मात 4 जाणां आमगेले एक सामाजीक एक मेळप जाता मिलाप केन्ना तेन्ना आमी मस्त उलयतात. करेक्ट. एक वेद रबून एक हाजेर खंयच्यारी डायसार रबून एक प्रोग्रामाक रबून कोंकणी चांग कोण उलय म्हणून म्हळ्यार आमकां भास येना तशी. एक कारण आमी ताका पळयलें कसं म्हणून म्हळ्यार आमकां शिक्षण ना. खंयची भास शाळेंत शिकल्यार लायक येता चांग क्वॉलिटीची चांग भास येता. हांव कन्नडा मिडियमाक गेलोलो तशें जावन कन्नड आशिल्लें कडेन तुळू म्हळ्यार कोलोकियल लँग्वेज पुराय जाणां आमगेलें तुळू उलयता आशिल्लें. कडेन हिंदी एक सब्जेक्ट जावन घेवपाक आशिल्लें आनी एक संस्कृत एक सब्जेक्ट घेतला. तशें जावन म्हाका संस्कृत कोंकणी कन्नड तुळू हिंदी आनी हांव IIT गेलो थंय जर्मनी शिकयलें. तशें कडेरी आमगेलें कुटुंबाची पुरा बंबय आशिल्ले निमित्तान
मराठी उलयता मराठी थंय मराठी थोडे वय मराठी भास थोडे थोडे आतां सामान जावन तशी आसता आमगेले देशा अशे लोक एक ताका एक कॉमन फॅक्टर आसा ते कसं म्हणून म्हळ्यार संस्कृत हिंदी कोंकणी मराठी हे पूर भाशेक स्क्रिप्ट एकच देवनागरी स्क्रिप्ट तो आमकां देवनागरी स्क्रिप्ट आमकां येता जाल्यार आमगेल भास आमी वाचच्याक आनी बरोवच्याक एक एक यत्न करनी कित्याक म्हळ्यार एक प्रश्न दिसता मनांत म्हळ्यार मेगेल हांव लेखता कसो म्हळ्यार आवर पॉप्युलेशन वॉज व्हेरी स्मॉल एक नेगेटिव्ह पॉयंट and besides, as you said, when India got partitioned, the states were formed based on linguistic states. It was not formed. There was no state for Konkani. There no state for Konkani. Goa came late. Goa came later. And smaller. Smaller. And then by that time, everybody had left Goa. Correct. A lot of people. So I think that is the एक major second आमगेल major drawback. एक कष्ट आशिल्लें तें आशिल्लें आमकां. आमी त्या खातीर हे विश्व कोंकणी केंद्रांत आत्तां ही कोंकणी भास वाडोवच्याक आमी यत्न करता आसात. आमी कसल करता आसात म्हणून म्हळ्यार मंगळूर देखून कारवार थंय आमगेले 12 स्कूल आसात. 12 स्कुलांत कोंकणी शिकयतात. गव्हर्मेंट हॅज परमिटेड. कर्नाटक स्टेट गव्हर्मेंटाचें हें न्हू तें शिक्षण दे हॅव टू परमीट. दे आर परमिटींग. टेक्स्ट बुक तांणी सांगिल्लें तशें कोरता. दीज आर द 2 स्मॉल प्रॉब्लम्स बट स्टील वी आर डुईंग दॅट. आज आमी सादारण 4000 विद्यार्थ्यांक कोंकणी वाचच्याक आनी बरोवच्याक शिकयलें. आनी 10th स्टँडर्डाक SLC बोर्ड एग्जाम म्हणटात हे कोंकणी भितर 100% मार्क घेतात. 100% पासिंग येता. सो आतां आमी कसल करता आसा म्हणून विश्व कोंकणी केंद्राक देखून तांकां एक स्कॉलरशीप दिवचें पडटा. तातूंत विद्यार्थी स्कॉलरशिपाक तुमगेलें हें पळयलां हें प्रायः तुमी इंजिनियरींग मेडिसीन हे शिकतल्यांक परत दिवचें आसतलें एक विंगड कॉलेज एज्युकेशनाक. कोंकणी शिकची विद्यार्थ्यांकची म्हणून एक स्कॉलरशीप केलें. दॅट इज अलाउड फ्रॉम 6th to 10th स्टँडर्ड. तें 3rd लँग्वेज तो. सो ताका एक फंड क्रिएट केला आमी आतां. आनी तातूंतल्यान तांकां एक स्मॉल स्कॉलरशीप एक 2000 जाल्यार 2000 एनकरेज देम भास वाचूंक बरोवच्याक. आतां पुरा स्कूल कोंकणी शिकयता की पुरा स्कूल आमी 12 स्कूल मात आमगेलें दायत म्हणा 12 स्कूल. तांणी दायत म्हण करा. खरें पळोवचें जाल्यार तशें बरें तुमगेले कटपाडीन स्कूल आसा. कटपाडी शाळेन शिकयनाची. तेंचे म्हळ्यार मस्त्यान कोंकणी उलोवचे चेडूं आसाची. आवय बस कोंकणीची आसाची. सादारण एक 500 आसा थंय. तें इत्याक म्हणून आमकां समजलें ना. आनी तें कसं लायक तें आमकां दिसना. खंयचे आमगेले भास शिकोवच्याक प्रत्येक कडेन आतां तूं म्हळें तें इवन अमेरिकान तूं स्पॅनिश शिकोवका म्हणटा मागणी करता आसाची. आमगेली एक सुंदर भास संस्कृत आनी प्राकृत देखून आयिल्ली भास 1000 वर्सांचो इतिहास आशिल्ली भास. मोव भास आयकुच्या लायक दिसता. रोमॅन्टीक आसता. जाल्यार आमी शिकवण करतना मात आमकां कितें प्रायः शिकवणेचें आतां 150 वर्स फुडें खाली शिकवण एक लोक ना आशिल्ले कितकी. कितें म्हण तूं म्हळ्यार इवन फॉर एज्युकेशन पीपल वर नॉट गोईंग. स्कूल वचचें म्हळ्यार नक्षी व्यार केल्यार पुरो न्हू. आमचे लोक व्यार करून आशिल्ले. बट ती शिकवण कोरका म्हणून एक मात तें आयिल्लें तांकां एक व्हड हें. आज तीच स्थिती आमकां कोंकणी हाका लागता. आतां अमेरिकेंत राबून आशिल्ली निमित्त थंय एक कोंकणी संस्थे तंत्र आसा म्हणून हांव आयकलां. आमगेलें कोंकणी हांव आतां कसं करता म्हळ्यार आमगेलें एक कोंकणी फंड म्हूण आसा एक व्हडलें. तें 5013C म्हळ्यार क्वालिफायड ऑर्गनायझेशन which can receive charitable funds. And that organization can send the money to qualified organization like World Konkani Center here. Under the FCRA. Yeah, FCRA, because they can do that. I am sending my donations through Konkani Charitable Fund to Manipal Foundation to provide scholarship to MGM College and all the schools. This is what I am doing. So very good work. Yeah. आता हें थर्टेक सुमार संस्थे आसा की म्हणून अमेरिकांत. वेगळे संस्थे आसा. Many. But this one I know very well because I know a lot of people, Konkani people. There is also a newspaper
खबर वय खबर I know, but yeah वय खबर there's a lot of तो Konkani मंगळूरची ना वय I know his family. yeah and there are some Konkani priests also I know. So there are a lot of people, Konkani speaking people. In my neighborhood, just in my neighborhood where I'm living in Naples, I know at least 10 people. They're actually from here, this area. Udupi and Mangalore. Udupi area. Konkani speaking. That's a very good thing. And some are related to me too. So. कळलं तशपुरा या आता वेगवेगळे फिल्डांत आता मेडिकल फिल्डांतू खूब अमेरिकांतू कोंकणी लोक आसाचे कळलं हांगा पुरा लोकांकय ते भाशेचे एक आयडेंटिटी आसकी वय बा आणि तांणी आमी मेळ्ळे केन्ना मेळटा की आमी पुरा कोंकणीन उलयताची वय आमी उलयतात एटलीस्ट तुमी हांगा सांदोकन हांगा ओड जालेले ती भास उरता भितर वय ते भास जनरेशनाक प्राय कश्ट कितके न्हय मागेले चिल्ड्रन दे डोंट स्पीक yeah because once you're born in America it is difficult, it's difficult. Yeah, but so, I speak my friends speak. Yeah. So दोन्ही ऍस्पेक्ट मी गेले ताका प्रश्न एक कसं म्हणून म्हणाले एक आमी वेगवेगळे फिल्डाक हे तुमी पुरा डोनेशन दिताची तांकां स्कॉलरशीप दिताची कोंकणी शिकोवच्याक म्हणाल खातीर कोणी दिताची की थंय नक्की हय आर यू नॉट अवेअर ऑफ दॅट की that's a very good question, but I think I can connect you with the president. Her name is Aruna Acharya. She's our the Nakaj president. Aruna Acharya. She's coming, it seems, next week. Is that right? Oh yeah. And Gopal Bhandarkar. He is my very good. He's a doctor. Borivilit now. I am going there actually, meeting his brother Madhu. I know him. Madhukar Bhandarkar. I know him. So तांणी दिताची देन हांगा देखून आता अदर स्कॉलरशिप्साक TB मोहनदास पै has taken a leadership. Correct. कळून तुका but that is being given to technical education only. ते भाशे खातीर तांचे भितर कांय मस्त येना आतां प्रश्न कसो म्हण ऑन द लॉंग रन आतां आमी टेक्निकल एज्युकेशनाक दिवत आसतात ऑलरेडी that population will keep on increasing and तांगेले इच्छी कसं असतं म्हणून म्हणाल हे टेक्निकल एज्युकेशन घेऊन they are also going abroad. Correct. Well, nowadays in fact I am giving a talk in MGM college on the 24th because my awards scholarship I am giving ceremony is in MGM college. I am inviting all your audience to attend. That's a good thing. Yeah. And they asked me to give a talk, inspirational speech they say, and motivational speech. And my motivational speech to them is, in my days to work in the semiconductor area, I had to go to US because we didn't have facilities. And there were not enough people with the knowledge. But today, that is exactly what India wants to do. So today, there is no need to go abroad. You can be here. And in fact, I am inspiring all these students and teachers to build the Smart Valley, Konkan Valley. Change Konkan Valley to Smart Valley. Let the Konkan Valley be also a smart valley. No, it would be the smart valley. Just like we created Silicon Valley in the US. Let us create now the smart valley, Konkan people with the Konkan language. Correct. That's a great idea. Yeah. This is the powerful inspiration for all the Konkan. You should go ahead with that and motivate the people. Yeah. But at the same time, tani bhashikatir they should encourage the teaching process. Because the training na unless we have trained, we are Vishu Konkani Kendra and teachers and train korn, we are sending them up to Karwar. We are giving an honorarium because government is not giving. State governments are not giving funds for that. So we have to create our own funds. आम्ही केदनाय सरकारी हांगा पर गेल्यार तुमगेले कोंकणी लोक they are all so good. They're all educated. They're all rich. They can generate money. You should make them give to you.
डोंट आस्क द गव्हर्नमेंट म्हणून ह्या नमून येतं तेंगेलें एक आउटलुक बट दॅट्स नॉट करेक्ट. कॉन्स्टिट्युशनली वी शूड गेट समथिंग. दॅट्स वॉट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्युशन. I agree. सो दीस इज हाव आमी विश्व कोंकणी केंद्राक खूब आतां पुरो पळोवन घेतली कितें करून वेगवेगळे कार्यावळ जाता दत्ता आसताचे. वर्साक एक सुमार एक अर्द डझन विंगड प्रोग्राम आमगेलो अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे तुमी सांगून आसुकात कळना. आनी एनी पर्टिक्युलर थिंग दॅट यू वूड लायक टू ask me as a part of the management. How I'm a secretary. Something that we have not done or we have missed. Well, which you think we should do. Yeah, Nandagopal and amka pura Daken pura angache Vishwa Konkani Kendra. I'm very impressed. I'm very impressed that you are recognizing all the great personalities in Kirti Mandir. Konkani. And then also those who contributed to Indian armed forces. One of my brother died in the Indian armed force. And then so I'm coming from a military family. And the other thing you are doing, which is also very good, is the constitution that the Konkani people, how much contribution. I didn't know. I did not know that. Most people didn't know that. Yeah, I was very impressed. I mean, I now realize I'm going to do some research myself. Because their names were never there. We only talk about Ambedkar. But we now I realize that how many Konkani people actually were the architect of Indian constitution. Which is, I'm very proud of it. I'm very proud of it. Yeah. आज आमकां तुवें हांगा येवन आमगेलो टू बोथ युअर पर्सनल लायफ युअर प्रोफेशनल लायफ युअर कॉन्ट्रिब्युशन टू द कम्युनिटी एज सच एंड युअर कमिटमेंट टू द सोसायटी इन द फॉर्म ऑफ scholarships and other helps you are giving, and that love that you have. तुमगेलो भाशेक मोग आसता तो भितर आसता कळ्ळें. तो लेफ्ट वेंट्रिकल भितर आसता. आमगेलो मेडिकल शब्दार सांगता थंय नको वयर येता भायर येता तो आसा म्हणून कळून म्हाका बारीक खूश जाली. भाशेक आनीक चड आमकां हें कसं ना तेंक दिवचें म्हणटाचे आमी बळ दिवचें म्हणटाचे. हें बळ दिवचें ती करतना US सेटल जालेलो आमगेलो पुरा मित्र इश्ट दोस्त पुरो आसाची. तांकां एक तें हें तशी तुमी तांकां स्टिमुलेट करता अशें म्हणून हांव मागणी कोर न्हू. आयचे आमगेले कार्यावळी आमी हांगा मुक्ताय करतात आनी हांगा येवन आमगेलो टू हे दीस काळेल खातीर अटेंड करून तुमकां सगळ्या तर्फेन धन्यवाद सांगतात. थँक्यू आनी देव बरें कोर म्हणून म्हणटा. थँक्यू.